इशू आशिल्लो पयर की एक तो जो कॉन्क्रीट रोड घातलेलो तेका डस्ट जातालो आनी थंय ते हॉटमिक्स केला आनी तितून भितर तो एक सोल्युशन काडला आनी तांकां सायडीच्यान जे गांवच्या फाटल्यान एक रोड एक्चुअली एक्वायर केला रेल्वेन आनी ती कामां आतां चालू जातली. पूण इशू आसा की हे लोकांक खबर आसा की देश जर फुडें वचपाक जाय आनी देशा भितर जर उदरगत जावपाक जाय जाल्यार एक कनेक्टिविटी जी आसा ही इम्पॉर्टंट देशाचे खातीर. आनी आज आमचे भुरग्यांक आनी बाकीचे आमचे सगल्यांक जर हांगा देशा भितर आनी गोंया भितर रावपाक जाय भायर वचनासतना जाल्यार हांगा इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडपाक जाय. आनी इकॉनॉमीक एक्टिविटी कशी वाडटा की खंय तरी ज्यो गोश्टी आज ट्रान्सपोर्ट हो मिडियम जो आसा हो डिपेंड करता इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी कमर्शियल एक्टिविटी इकॉनॉमीक एक्टिविटी आसा हिका हे एक्टिविटी खंय तरी आमचे प्रायस जे आसा हे कमी करता. आनी रेल्वे हो मिडियम जो आसा हो रेल्वे मिडियम आसा इज द मोस्ट फास्ट एंड मोस्ट इकॉनॉमीक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन वेदर इट इज पॅसेंजर्स ऑर वेदर इट इज गुड्स. सो आज आमचे कडेन पोर्ट आसा बाकीचे एक्टिविटी आसा आनी ह्यो एक्टिविटी जर वाडल्यो ह्या वाठारान हे सायडीच्यान जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो देशा खातीर आनी गोंयच्या खातीर. सो आज आमी पळयता की पयलीं कितें जातालें की खंय तरी एक ट्रेन दुसरी ट्रेनीक रावताली ट्रॅकार खंय तरी रावपाक इवन लोकांक 15 ती लेट जालेली हांगा लेट जातली अशें करून त्रास जाताले. आतां डबल ट्रॅक जाल्ल्या कारणान फुडें काम जातलें तितून भितर फास्ट मुवमेंट जातलो आनी मागीर लोकांक आतां हांगाच्यान हांव परतून रिपीट करता हांगाच्यान बेलगाम जर आमी गाडयेन गेले जाल्यार आमकां 1.5 वर लागता आनी फाल्यां अशें जावपाक जाय ट्रेनीन आमकां 40 मिनटान पावपाक जाय. सो एक एग्जाम्पल दिता हांव अशें म्हणजे अशें जर गोश्टी जाल्यो जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडून जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आसा हो देंवतलो. ताका लागून लोकांनी ह्या मतदारसंघान आनी आमच्या ह्या वाठारांनी लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी दोन बारीक गोश्ट्यो ज्यो आसा आमचे रेल्वे ओवरपास जो करपाक जाय हो चालू केल्लो आसा. बाकीचे अंडरपास आनी तो रस्तो जातले लोकांक म्हजे विश्वास आसा आमी लोकां मदेंच काम करीत येयल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जे लोकांचो विश्वास हो म्हाका आज फुडें व्हरपाचो जो प्रचार कितें आतां फिजिकली खूब स्टे आमी केन्ना वॉक करना आनी 5 वर्सां वॉक करना सडनली आमी वॉकिंगाक वयता. सो ह्यो आनी कंटिन्यूस 16 किलोमिटर 15 किलोमिटर आतां हे स्मार्ट वॉच घालतले आमकां कितले स्टेप्स आनी कितें तें सगळें चलता. 25,000 स्टेप्स 23,000 स्टेप्स दिसाक चलप जाता. सो लोकांचे शक्तीन आनी लोकांचे आशिर्वादानूच आमी हें करूं शकले.